दुसरो इतिहास आनी अवेस्व 4. जेन्ना जोसाया राज करूंक लागलो तेन्ना तो 8 वर्सांचो आसलो आनी जेरुसलेमांत 31 वर्सां पर्यंत ताणें राजवट चलयली. सर्वेस्परा मुखार जें सारकें आसा पळय तें ताणें केलें आनी आपल्या पुर्वजा दाविदाच्या पावलांनी चल्लोलो आनी उजव्यान न्हय पूण दाव्यान न्हय तेजेर तो चल्लो आनी तो तातूंतल्यान उजव्यान न्हय दाव्या वाट्यान चल्लो आनी तो भुरगो आसतनाच म्हटल्यार ताका ते राजवटीच्या 8व्या वर्सान अजुनूय तरणाटेपणान तो आसलो. आपल्याच्या पुर्वजाच्या दाविदाच्या देवाक तो सोदूंक लागलो आनी 12व्या वर्सान तो उंचल्या पांवड्यार आशेरा देवीच्यो मुर्त्यो आनी कांतलेल्यो पळय त्यो कडली. त्यो मुर्त्यो काडून उडोवन ताणें जुदाक आनी जेरुसालेमाक नितोल करच्याक लागलो. जोसाया ह्या नांवाचो एक भुरगो 8 वर्सांचो आसतना तो राजाच्या रुपान ताका वेंचून काडलो. कित्याक काय 8 वर्सांचो आसतना ताका राजा जावचो पडलो? कित्याक म्हणल्यार ताचो बापूय सारको नासलो. कितें तें? ताचो बापूय सारको नासलो. ताचो बापूय सारको नासलो म्हणून ताका जेविशी मारलो. ताचो बापूय खोटो मनीस आसलो म्हणून ताका मारून उडयलो. 2 वर्सां ताच्या बापायन राजवट चलयली. जी राजवट चलयली पळय ते खोटेपणान चलयल्या म्हणून ताका मारून उडयलो. बापूय सारको न्हय, पातकी तो, ताका लागून ताका मारून उडयलो. आतां आमी वाचुया अवेस्व 30 आनी 7. आमोन जेन्ना पळय तो राज चलयतालो पळय तेन्ना तो 22 वर्सांचो आसलो. तेणें जेरुसलेम राज केलें. ताणें आपल्या बापायच्या मानेसाचे भाशेन केलें जें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट केलें. आपल्या बापाय त्या बापायच्या भाशेन, बापाय न्हू, आयकतात काय? आपल्या बापाय मानेसाचे भाशेन वायट ताजी चाल आसली. मानेसे बरो नासलो, पातकी मनीस आसलो. 50 आनी 5 वर्सां यहूदा राजवटीन 20 राजांनी राज केलें आनी ते 20 राजां मदें 50 आनी 5 वर्सां पळय राज करता पळय तो एकलोच पळय तो मानेसा. हो मानेसे म्हणटा पळय तो कितलो खोटो मनीस तो पळय आतां आमी तातूंत पळोवया. आख्खे देशाक सर्वेस्पराचे विरुद्ध येवचे खातीर, आख्खे देशान पळय सर्वेस्पराक सतावंक आनी ताका दूख दिवचे खातीर तांचेर ताणें तो दुयेंस दाखोवचें पळय तितलें पळय जितलें पातकाचें राजवट चलयता तितलें पातक ताणें केलें. व्हरतो पातकी मनीस. पूण ताचो बापूय कोण तो तुमी जाणाव? मानेसाचो बापूय कोण तो तुमी जाणाव? तो एकदम बरो ओत्मीक हेजिकिया जावन आसा. बापूय सारको ओत्मीक, बापूय सारको मागण्यांचो झुजारी, बापूय जाल्यार सर्वेस्पराची सेवा करपी. राजा हेजिकिया तेन्ना दुयेंत जालो, ताका रोग लागलो. आयजाया प्रवादी थिंगा येता. सर्वेस्परान म्हाका धाडला तुका सांगोंक. कितें सांगोंक? तूं मरतलोय. तूं मरतलोय. पळय तुजे घोराबो जो सारको करूंक जाय पळय तें सांग. हें सर्वेस्पराचें उतर हांव तुका सांगोंक आयलां. हें सांगून येसाया भायर सरलो. येसाया कोण तुमी जाणा न्हू, तो थिंगासर प्रवादी. आनी हांव अशें भायर सरतालों. हेजिकिया थिंगा रडोंक लागलो. बापा, बापा, म्हाजो उगडास खोर म्हज्या बापा. ह्या पळय दुयेंसान हांव दूख काडटां. आतां मोदेंच म्हजो प्रवास काबार जावचो. हांव नकळो कित्याक? म्हाका भिरांत दिसता. म्हणल्यार इतलें ताणें तें व्हडून थिंगा करूंक ना. ताणें आपल्याची दोळ्यांत दुखान दुखून ताणें थिंगा विनोदी केली. म्हाजी काकलूत कर बापा. तो रडलो. आनी थिंगासर तुमी जाणाव उत्पत्ती म्हणल्यार थिंगासान सगळ्यांक आमी पळयत जाल्यार प्रकाशनीच्या पुस्तकान कोणूय केन्नाय पळय खरें पळय दुखीची दुकान ताणें वावयला ताचेर काकलूत केल्या. मोगाच्या भाव भयणानो, तुमी कितले मागणें करता पळय ताजे मागण्याचो तुका जबाब मेळना काय? जाल्यार दुकान गळोवन तूं मागणें कर. मार्ता जेजू लागीं येवन म्हणटा, जेजू, जरी तूं हिंगा आसलो जाल्यार म्हजो बाय मरचो नासलो. ते भशेन प्रचार केलो. मागीर जेजू कोणें तें उलोवंक लागलें. ताज्या उपरांत मारी तें कांय म्हणोंक ना. सारकें येवन जेजूच्या पांयांशी पडटा, रडटा. जेजून मारी रडटा तें पळोवन तोवूय रडलो. जेजून दुखां गवयलीं बायबलान बरयलां.
मारता थिंगासून येवन जेजू कोणें कितले पासून उलोवन ताजें थिंगासर प्रॉब्लम आसलें पळय तें सॉल्व जावंक ना. ताज्या घरान तें प्रॉब्लम अजुनूय आसा. घरान मरण येयलां, घरान आतां दादलो मनीस ना, कसलोच आदार ना, कसलोच तेंको ना. असल्या वेळार जेजू कोणें येता आनी आपलें दूख सांगता, सगळें तें उलयता, पूण समाधान मेळना. आतां पळय तेंच प्रॉब्लम थिंगा मारी येता आनी तें उतरान न्हय, पूण कशें कोत्ता फुगार जावन ताणें हिंगासर रडोन आपलें प्रॉब्लम ताका तें सांगलें. जेजूचें मन सारकें मोव जालें. काकलूत केली, ताणें तांकां काकलूत केली. मागीर कितें घडलें? मेलोलो पळय, फोंडांत दवरलो पळय ते लाजराक, मारयेचें तें दुकां तितून ताका जिवीत दिता. दुखांनी शक्ती आसा. दुखांक वयला पळय तितून तिंगा बळ आसा. तुवें पळय जी मागणें केल्याय ताका जापाप तर मेळना जाल्यार दुखां घोवन प्रयत्न कर. हांव सांगता तुका जापाप मेळटलो. आयज आमचे भितर जायत्यांचे निबोर जाला तेंचें काळीज. कितलें दूख आसा, कितले कश्ट आसा, तरी आसतना कितले पासून तिंगा दुयेंसां आसतना पासून मात पासून देवाच्या आजीरपणान दुखां ते वावयनात, सारके निबोर काळजाची जाल्यान. आनी त्या पासत तुमचे कश्ट आनी त्रास ते पयस जायनान. प्रितीच्या भावा भयणांनो, एजिकिया रडलो. राजाचें दुसरें पुस्तक 20 आनी सुरवातेची वडी. ते दिसा एजिकियाक पळय अशें पळय रोग येयलो तो आतां मरणाक पावलो. आमोसाचो पूत पळय ते आयजया थिंगासर वचोन ताका अशें म्हणटा पळय, तूं त्या सुरेस्पराच्या घरान येंक. जें तुवें सारकें करूंक जाय तें सारकें कर, कित्याक तूं आतां आनीक उरचो ना, मरतलो. मागीर ताणें आपल्याचें मुखामल ते वणटेक केलें. वणटेक आपल्याचें मुखामल करप म्हणल्यार मातशी सोजमीकाय घेयात. जुद्याचे लोक पळय जेन्ना पळय ते मागणें करतात पळय, ते जेरुसलेमाचे वाटेन मेळोन ते मागणें करता. दानियेल मागणें करूंक उपकारना पळय आज्ञा दिल्या आसतना पासून तो आपल्याच्या जेरुसलेमाक आपल्याचे दारवंटे उक्ते करून ते वाटे पळोवन ताणें थिंगासर जेरुसलेमाचे त्या थिंगासर पळय तें मंदीर आसा, थिंगा सर्वेस्पर आसा म्हूण तांचो तो भावार्थ आसा. त्या मंदिराचे वाटेन पळोवन थिंगासर ते मागणें करताले. तशें ते करी. वणटेचे वाटेन पळोवप म्हळ्यार त्या वाटेन जेरुसलेमाचें तें मंदीर जावन आसा. ते वाटेन सर्वेस्पराक कोणें पळोवन ताणें कितें केलें? वणटेक आपल्याचें तोंड वाटेन केलें. आनी सर्वेस्पराक म्हणलें, सर्वेस्परा, हांव विनंती करतां, म्हजो तूं उगडास कर की हांवें प्रमाणीकपणान आनी स्वतांत तुज्याच मुखार हांव सदांच तो चलत आयलां. जें तुका मानवता तेंच हांव करीत आयलां. तेन्ना एजिकिया फुगार जावन तो रडलो. एजिकियाक थिंगा व्हरतो रोग आयलो. 2-3 दिसांनी तो मरचो आसलो. ताणें मागणें केलें, भावा भयणांनो, म्हजें काम सोंपलें, म्हजें काम सोंपलें. अशें चिंता थिंगासर ताणें मागणें केलें. आमचे भितर अशे भाव भयण आसात जे आतां सोंपलें म्हणटा ते. म्हजी सर्वीस गेली, आतां म्हजें काम जालें. म्हज्या बिझनसांत थिंगा लुकसाण जालें, म्हजें सगळें सोंपलें. एक आसरो आसलो, तोय गेलो, म्हजें आतां सगळें सोंपलें. म्हजो घोव म्हाका सांडून गेलो, म्हजी बायल म्हाका सांडून गेली, म्हजीं भुरगीं म्हाका सांडून गेलीं. म्हजें सगळें सोंपलें. थोडी भलायकी आसली म्हणून हांव मेहनत करून थिंगासर काम करी, पूण आतां म्हाका एक सारकें भिरांकूळ एक रोग म्हाका जाला. आतां सगळें सोंपलें. आमचे मदें कोण आसा काय म्हजें सगळें सोंपलें म्हणून अशें म्हणटा ते सारके उदास जाल्यात, सारके कांसेर जाले आनी चिंतेस आसात जाल्यार तुमी मातशें आयकात. एजिकिया पळय व्हरते पळय ते दुयेंसांतल्यान तो वयता तेन्ना त्या सर्वेस्पर आयजायाक सांगता वचून ताका सांग ताचें सगळें सोंपलें. तो आतां उरचो ना, तो आतां मरतलो. हेंच आतां पळय तो प्रवादी येवन ताका सांगता. एजिकियान कितें केलें तुमी जाणा? जालें काय? म्हजें काम जालें काय? अशें म्हणोन रडोंक बसोंक ना. आमचे मदें जायते जाण रडटात, दुखांक वयतात. दादलो जायत वो बायल जायत. रडत आसतात. सारके बाकीट भरून सारके बाल्टेन रडत आसात. दुखांक वयतात. तुमी तुमच्या घरान एकसूरपणान रडोन बसून कांयच फायदो ना. तुजें आसा पळय तें दूख सगळें तें ओंकोन थिंगासर बेश्टें रडोन कांयच फायदो ना. तुमचें रडणें एकसूरपणान तें रडोवप उपकारना. सोम्या कोणें रडचें. सोम्या कोणें रडलो जाल्यार तुका ताचें फळ मेळटलें. म्हजें काम जालें, आतां हांव मरचो आसा, असो रडोंक ना. जेन्ना ताका गमलें आतां सगळें सोंपलें म्हणोन सर्वेस्परा कडेन वळोन पळयलो. बापा, तूं जाणाय हांव कसो जियेला पळय तो. पातकी लोकां मदें रावता आसतना पवित्रपणान राजवटी चलयला न्हू बापा.
म्हजें जाता तितलें पळय तुका पळय खुशी दवरपाक हांवें प्रयत्न केला बापा आनी एक पावट. म्हज्या जिविताक तूं उगडासखोर बापा. ह्या भाशेन तो दुखान रडोंक लागलो. आयजाया, आयजाया. वय बापा, तुका परतून वसोंक जाय. खूंय बापा, हेजिकिया कोडे वच. जरी हांव त्या सुवातेर आसलो जाल्यार कितें मेलो काय तो? अशें म्हणटलो. कित्याक बापा? वोसोन ताका सांग. ताची पळय तीं दुकां हांवें तीं पळयलां. कितें म्हणटा तो? ताजी दुकां हांवें तीं पळयलां. म्हाज्यान पळय तीं सोंसूंक जावंक ना. तो दुकांक वयतालो, तो रडटालो तें म्हाका पळोवंक जावंक ना आयसाया. मोगाच्या भाव भयणानो, तुमकां खबर आसा तें? रडपाचें म्हणटा तें सोडात. आमी चिंतेचो, खोंतीचे कसले पासून थिंगासो ती निशाणी दिश्टी पासून पडना तुमी जाणो काय? खोंतीनी पडली जाल्यार आमच्या माथ्याचेर आनी थिंगासोर एक मिरी येता. पळय तुमचे त्यो मिरयो पासून ताका पळय तें पळोवंक जायना. पळय तितलो पळय तो मोग कोत्ता पळय तसलो सर्वेस्पोर. येसाया, वच. हेजिकियाक वचोन तूं हें आतां सांग. तुजीं दुकां हांवें तीं पळयलां. भावा भयणानो, आतां म्हाजो प्रस्न, कितलो वेळ जालो काय? तुजीं दुकां सर्वेस्परान पळयलां काय? केन्ना तुवें केल्लें? सगलें मनांतल्यान तूं सर्वेस्परा कडेन तूं उलयलां आसतलें. केन्ना तुवें केल्लें तें? सर्वेस्परा कडेन तूं वळोन पळयलाय. तुज्या काळजान आसलें पळय तें भिरांत आसत, कसलें भें आसत, वा कसलें वजें आसत. शोम्यांक तुवें केन्ना तें सांगलेलें? जेजून आयज सांगूंक जाता काय? पुता, फाटल्या सुमारान पळय तूं दुकानाक वयता तें हांवें पळयलां. धुवे, फाटल्या सुमारान आनी काल पासून तूं रडला पळय अशें हांव तें म्हणटा. हांव तो अशें म्हणटलो काय? हेजिकियाचे विशीं ताणें पळयलें. आयजाया, वच तूं आयजाया. कितें जालें? तो रडटा पळय तें हांवें पळयलां आयजाया. वचोन ताका सांग. 15 वर्सां ताची पिराय आतां हांव ती वाडयतां. वचोन ताका सांग. कितलो बरो पळय आमचो सर्वेस्पोर. म्हाजें आतां सगळें सोंपलें. हें चिंतून थिंगा रडटा आसतना सर्वेस्पोर आतां म्हणटा, सोंपोंक ना, आजून सोंपोंक ना. तुजें काम जालें तूं. हेजिकिया, तूं तशें चिंताय. हांवेंय तुका तशें सांगलें, पूण तूं पळय दुकानी रडलाय म्हणोन हांव तुजीं वर्सां वाडयतां. तुका हांव पेखोवणी आतां दितां. प्रितीच्या भावा भयणानो, आयज तुमी खंयच्या गांवांतल्यान, खंयच्या प्रांतांतल्यान, खंयच्या शारांतल्यान हो संदेश तुमी आयकता, कोश्टान त्रासान तुमी ह्या वेळाचेर तुमी पडले आसत. पयशाचे बाबतींत तुमकां कोश्ट आसत. म्हाजें सगळें सोंपलें अशें तूं चिंताय. सर्वेस्पर तूं कोडें उलयता. हांव तुमकां दुकांक वयता तेन्ना हांव तें पळयतां. तुजें कोश्ट हें हांव पयस कोत्तलो. हेजिकिया राजा त्या भाशेन दुकांनी रडलो पळय तेन्ना हांवें तुका सांगलां न्हू. तुजें दूख आनी कोश्ट रडप म्हणल्यार तें वेगळें. तें कोश्ट आनी दूख घेवन सर्वेस्पराचेर पळय तूं नदर लायताय तें म्हणटा पळय तें सारकेंच वेगळें. कित्याक म्हजें जिवीत अशें जालां? कित्याक म्हाकाच हें दुयेंस आयलां? कित्याक मेवलो पासून तो पळय फातकी मेवलो? अशें रडोन फायदो ना. तुजें दूख तूं सर्वेस्परा कडेन वचून म्हणटा. सर्वेस्परा तूं म्हजें दूख पळयताय न्हूय. म्हजें दूख कितें? म्हजें पयशांचें पळय तें उणेंपण पळयता न्हू. म्हजेर काकलूत खोर बापा. सर्वेस्पराच्या आजीरपणान रडप. हेजिकियाचें रडप पळय सर्वेस्परान पळयलां मोगाचें न्हू. एक बरें जबाब ताका मेवलो. तुजीं वर्सां आतां हांव वाडयतां. तुजें दुयेंस आतां हांव पयस कोत्तां. एक मिनीट. कित्याक 15 वर्सां तीं वाडयता पळय तें कितें तें तेजें कारण तिका सांगता. आतां आमी तें वाजुया. सर्वेस्पर हांगासर अशें म्हणटा, हांवें तुजी ती मागणी आयकली. तुजीं दुकां हांवें तीं पळयलां. आतां हांव तुका पेखोवणी दितां. आतां तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरान वच. तूं वयतलोय. सर्वेस्परान ताका कित्याक बरें केलें हेजिकिया? तूं मरोंक जाय आसतलो पूण तुका हांव तुजीं वर्सां वाडयतां. कित्याक तूं म्हज्या मंदिरान येवंक जाय त्या पासत. मोगाच्या भाव भयणानो, तुमी आयकतात? सर्वेस्पर आमच्या जिविताचेर कित्याक काकूट करता तें तुमकां खबर आसा? कित्याक आमचेर तो कृपा दाखयता? कित्याक आमचे ते कोश्ट पयस कोत्ता? कित्याक आमचीं दुकां पुसता तो तुमकां खबर आसा? परतून आमकां जाय तशें जियोपाक त्या पासत न्हूय. परतून पिक्चरां पळोवपाक आपल्याक जाय तशें, वो दुसरे वस्तुरे फाटल्यान धांवता पळय त्या पासत न्हूय, पूण सर्वेस्परा कडेन वयतले म्हणून त्या पासत.
ताजे आजीरपणान वयतले म्हणून आयज आमचे मदें जायतो लोक सर्वेस्पराचे बेसो मेवल्या उपरांत, बरी भलायकी मेवल्या उपरांत, परिस्थिती सगळी सारकी जाल्या उपरांत सर्वेस्परा कोणाक तुमी भायर सोदतात ते चोत्राय दवरात. सर्वेस्परान तुमकां बेसांव दीत, सर्वेस्परान तुमची कृपा करीत, तुमकां थिंगासोर तो वयर उबारीत. आयकात ओ बरी भलायकी दीत. सर्वेस्पराच्या आजीरपणान येवचें, ताज्याच आजीरपणान, ताज्याच तुवें मोगान, ताज्याच पळय ते भलायकीन तूं वयर सोदतलें म्हणून ते आशा दिवन तुका तें बरें केलां. तुका ताणें पेकोवणी दिल्या त्या विसरों नाका भावानो. आनी असल्या ओत्मीक बापाय कडल्यान ताणें जल्म घेतला मानासे. आतां आमी पळोवया इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 30:3 वोड 6. बेन हिनोदानाच्या फाल्क्यांत ताणें बलिदानाच्या उज्यांतल्यान आपल्या पुतांक वचोंक फर्मायलें. गाडी, जादूगर आनी पारकी हांचे सोवे तो संबोवन दवरतालो. अशें ताणें सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार खूब वायट तें केलें आनी सर्वेस्पराचो राग चडसो केलो. ताणें एक कांतयल्ली मुर्ती केली आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दवरली. ह्या मंदिरा विशीं सर्वेस्परान दाविदाक आनी ताच्या पुताक सोलोमोनाक अशें म्हणलें, ह्या मंदिरांत आनी इस्रायलाच्या सर्व कुळां मदें वेंचून काडलेल्या शारांत जेरुसलेमांत म्हजें नांव सदांकाळ वसतलें. तुमच्या पुर्वजांक दिलोल्या देसांत इस्रायलाचो पांय भायर पडूंक हांव कदींच दिवचो ना. मानेसाचें दुयेंस कितें सर्वेस्पराचें तो आयकोना. सर्वेस्पर सांगता पळय तें परवा करना. सर्वेस्पर सांगता पळय बेपरवा करता आनी आपल्याक जाय ते भशेन जियेता. दुसऱ्या पोरक्या लोकां मदें आनी पातक्या लोकां मदें आनी तसलेंच न्हय तितलें तो करिनाहलो. वोड 9 मानेसान जुद्या आनी जेरुसलेमाच्या रावतल्यांक ह्या भाशेन वाट चुकोवची केली. दुसऱ्या जातींचें व्हड वायट केलें. जे पळय सर्वेस्परान इस्रायला मुखार आसली पळय तांकां काबार केल्ली. तो आपुणूच वाट चुकोवंक ना पूण आख्ख्या देशाक वाट चुकयली. कोण? मानेसे. कोण वो मानेसे? एक वर्त्या ओत्मीक बापाय कडल्यान जल्मल्लो. बावा, मातशें चिंतात, तुजी आवय एकदम ओत्मीक, तुजो बापूय एकदम ओत्मीक. सोबेंत कितें तरी बरें तांची गोवाय आसा. गोडेक ते सोबेन कसली तरी सेवा कोत्ता आसतली. सोबेन कसले तरी सेवेन भाग घेतात ओ सेवा कोत्तात. असल्या सेवकांक सोबेंत पळय तुमी भाग घेतात पळय तांकां तुमचे आवय बापायचे तुमी आदार दिवपी थिंगा जावंक जाय. पूण आयज तुमी कितें करता तुमी जाणाव? तुमी तांकां रडयतात, तांची शांती बिगडायतात, तांची खुशालकाय तुमी काडटात. इतल्या बरे आवय बापायक ताणें जल्मला. तुमी एक ओत्मीक कशें जियोवचे बोलदेक, बेसांवाची मनशां जावचे बोलदेक, दुसऱ्यांक तुमी आशिर्वाद दिवचे बोलदेक कितें करता तुमकां खबर आसा? तुमी थिंगासोर सोतायतात. तुमच्या वागणुकीक लागून, पातकी कोण्यांक लागून. सदांच मागणें करता पळय ते आवयक, बरी सेवा करता पळय त्या बापायक, रडयतात. हें सारकें न्हय मोगाच्यानो. हें सारकें न्हय मोगाच्यानो. आपल्याच्याच आतान तुमी सगळें नाश करचे न्हय. आतां आमी सगळीं मागणें करात. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा सारको सुटावय तूं आमचे लागीं उलयले बापा. वरती मोलादीक पळय संदेश तुवें आयज आमकां दाखयला. हे उतराक तूं थिंगासोर फळ दी. बापूय खोटो आसत, पूत खोटो आसपाची गरज ना. हें जोसायाच्या जिवितांत आमी पळयता. बापूय ओत्मीक म्हणून पुतूय ओत्मीक आसतलो. अशें जातलें. थिंगासोर रूल ना. मानेसान थिंगा दाखोवन दिलें कितेंय जावं तें बापा. खोटे मनीस जावंक जाय वो खोटेपण सोडूंक जाय हें आमचे पळय बुद्धीचेर आदारीत आसा. बापूय खोटो म्हणून पुतान खोटो जावपाची गरज ना. बापूय पातकी म्हणून पुतांनी पातकी जावपाची गरज ना. हें सोद जाणा जावंक आयज सान दर एकल्यान. आवय कसली जावं दी, बापूय कसली जावं दी, पूण ते तुजे अभिशेकान थिंगासोर तुजी सेवा करपाक तांकां काकूळट कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन.
आप सबको शलोम। मेरा नाम फनी कुमार है। मेरी पत्नी का नाम कुमारी है। मेरे 2 बच्चे हैं। परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं सिक्योरिटी का जॉब करता था। और कितने दिन ऐसे कम तनख्वाह की नौकरी करूंगा। इस तरह से छोटे व्यापार किया और वो ठीक तरह से नहीं चले और अधिक ब्याज में पैसे लिया और आर्थिक समस्या में पड़ गया और बहुत दुखी था। कर्जों के डर से वो घर नहीं आते थे और जो लोग कर्जा दिए वो घर आकर बहुत डांटते थे। बच्चों के लिए भोजन भी नहीं रहता था, भूखे रहते थे। ऐसी बुरी स्थिति में एक भाई के सहायता के द्वारा मैं यीशु मसीह के बारे में जाना। तब मेरे जीवन को सुधारिए ऐसे मैं घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु जो आश्चर्य कार्य कर रहे हैं कलवरी आवाज टीवी प्रोग्राम में हम देखे। हम वचन सुने और वचन सुनने के बाद गवाही देके प्रभु लोगों के जीवन में कैसे आश्चर्य कार्य किए इन्हें हम गवाही के द्वारा देखे। हमारा विश्वास आप पर ही है और ये गाना सुनकर हमें बहुत हिम्मत मिली। हम कलवरी टेम्पल सेवकाई में भाग लेना चाहते थे और टीवी प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहते थे। पहले जो व्यापार में लाभ आना था मैंने सोचा था कि नहीं आएगा, लेकिन प्रभु की कृपा से ये प्रभु को सारी महिमा मिले। कालवरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता, फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेम्पल। कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता। आतां तुमी मातशें आयकात। रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13। कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें। कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें। जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार
ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करची. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी तिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशे कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताजी सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुवें जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचे न्हय. एड्रेस कल्वरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, Hyderabad 72.